नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। एक्सप्रेस रेल्वे काणकोणा थांबोवपा विशीं बोर्डा कडेन धाडटले प्रस्ताव। काँग्रेसीच्या आंदोलना उपरांत रेल्वे अधिकाऱ्यांनी घेतले निर्णय। दिवचलचो खंड ब्लॉक वेदांताच्या पदरात पडिल्ल्यान कामगारां मदीं पातळ्या उमेदीचे ल्हार। कामगारांनी सरकाराचे आटयले उपकार। कोपाड्ड्या बांदतले रवींद्र भवन परियोजचे आमदार देव्या राणेची माहिती। शेतकारांक करतले आदार उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरांचे आश्वासन। दिवचल पिराची कोंड वाठारांतलो सर्व्हिस रस्तो येरादारेक ना सुरक्षेची जतनाय घेवपाची थळाव्या लोकांची मागणी। आनी जळीमळी गुडोव नाकात कोयर मांद्रेचो आमदार जित आरुलकरांचे लोकांक आवाहन। आता पळोवया खबरो विस्तारान। ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर काणकोण रेल्वे स्टेशनाचेर एक्सप्रेस रेल्वे थांबोवपाची अशी मागणी करून काँग्रेस पक्षांनी आंदोलन चालू दवरलां। तशेंच जाता तितले बेगीन हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी काणकोणचो काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष जनार्दन भंडारीन केल्या। या आंदोलना वेळार काणकोणचो मामलेदार मनोज कोरगांवकर, दक्षिण गोंयचो उपाधीक्षक गुरुदास कदम, कोकण रेल्वे रिजनल ट्रॅफिक ऑफिसर सुनील नाडकर उपस्थित आशिल्ले। आम्ही खूप ऐकले तुका लागून वचपा आमी पडते काय बिदा वचपाचे सांगलो न्ही आता एश्युरन्स दिलो न्ही की तुमचं मान्य आसा कितें पॉझिटिव्हली फॉलो अप लोक सांगा आम्ही ऐकलं नाही गेलं तुम्ही सांगा सर सांगते का सर आपने एक बरस सभी कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ, सीनियर सिटीजन हुआ और अभी विकास विकास हुआ, लेकिन कोई नहीं है। तुमने वहाँ एक आंसर हमें दिया है, वो बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है। आप वैसे ही कहिए, आप जो करेंगे ना वो आपको वहाँ भेज देंगे, वो उनका आंसर वैसा ही आएगा। कुछ नहीं होगा आपसे, कुछ भी रिजल्ट मांगता है हम लोग का, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। कितना यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट है उसके बाद फिजिबल रिपोर्ट उसने बोर्ड से यहाँ लेटर भेजा है, वो बोर्ड पे तुम कैसा बोलेगा? हमारे कुछ नहीं, वो बोर्ड बंद करने के लिए ऐसा नहीं होगा ना उनको। आपने बंद करने टाइम अपना बंद करने के लिए यहाँ से लेटर गया ना बोर्ड रेलवे का इकोनॉमी पहले जो हमारा इकोनॉमी नहीं देखा यहाँ पहले थामा था ना, अभी क्यों नहीं? ये शुरू करो ना, हमारा मुसीबत जो है ना वो क्लियर होगा ना कि इसका जो डिसीजन होना है वो इधर से नहीं होना है। वही डायरेक्ट बंद सिनियर ग्रेड पण काय उपाय ना ते का दाग झाला वाद झाला काय उपयोग ना देतो आम्ही इथं मडगाव साहेब 1,500 रुपये एक्सप्रेस करून मडगाव साहेब तू इन्शुरन्स माहिती काय मला तू सांग तू केन करतेस ना का तू काय सांगला ले या बळीला काय खबर ना आणि किती आणला आपलं स्टॉप नाही म्हणलं आम्ही म्हणजे रोग रट्टा पडे कसे आप सीधा बात करो ना थोड़ी सी ऐसा ऐसा हुआ है बोल के पोजीशन बताओ ना मोमेंट क्या हो रहा है इधर बताओ ना उनको हम 15 दिन के बाद पर्टिकुलरली ये 6 ट्रेन का स्टॉपेजेस है और एडिशनल भी स्टॉपेजेस प्लस ये पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के लिए हमारे पास इन्होंने दे दिया है। ये रिप्रेजेंटेशन मैं मेरे हाईएल ऑफिशियल के पास आज ही उसको मतलब भेज दूंगा। इसके ऊपर इनका जो भी डिमांड किया है उसके उनका इसके सही ठीक है। डेट बताओ सर, कब किया था वो डेट बोलिए, आप डेट बताओ।
15 तारीख 15 दिसंबर 2022 का रिप्रेजेंटेशन। ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट रिमाइंडर। इससे पहले कब तक ये इश्यू सेटल हो जाएगा? इशू देखो, इसका जो डिसीजन होता है स्टॉपेजेस का, ये तो रेलवे बोर्ड से होता है, रेलवे मिनिस्ट्री से होता है। तो इसका ये हम लोग प्रपोजल रेलवे बोर्ड में जाएगा और उधर से जो डिसीजन हो जाएगा वो हम उनको। ई ऑक्शनात दिवचलचो मायनिंग ब्लॉक आपणाकडेन दवरपाक वेदांता कंपनीक येस मेळिल्ल्यान शेजारच्या कामगारांमदीं उमेदीचे ल्हार पातळ्ळा। दिवचलची मायन वेदांताच्या ताब्यांत आयिल्ल्यान कामगारांची आस्त आतां वाडल्या। मजगती बिरेस्तारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत कामगारांचे कायदो सल्लागार आदवोगाद अजय प्रभुगांवकर हांणी दिवचलचो मायनिंग ब्लॉक वेदांताच्या ताब्यांत आयिल्ल्यान सरकार तशेंच खण खात्याक धन्यवाद दिल्यात। या वेळार कामगार संघटनेचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले। पॉलिसी ही गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान फॉर्म केलेली, ताचो बिडिंग प्रोसेसचो पयलो फेज काल कंप्लीट जालो। टेंडरिंग बिडिंग जावन काल फर्स्ट ब्लॉक जो आशिल्लो पळय, सुदैवान हो बिचोलचो आशिल्लो आनी बिचोले मायनीचो ब्लॉक हो वेदांता लिमिटेड ह्या कंपनीक अलॉट केलो गेला अशें कालचे अनाउन्समेंट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाचे। म्हाका इतलेंच सांगूंक सोदता हेंच्या वतीन हांव थँक्यू म्हणटा आमचे गोंया राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, तशेंच डायरेक्टर ऑफ मायन श्री शांतोगेली आनी सबंद आमचे जे खंड खाते आसा गोंय राज्याचे, तेंच्या हांव खरेंच मना काळजाच्यान तांकां धन्यवाद म्हणटा। तेणी टायम टू टायम पाठपुरावो करून हो फर्स्ट बिडिंग प्रोसेस आमकां तशें कमिटमेंट दिलेले तशें तेंच्यांनी कंप्लीट केलें। ब्रेस्तारा ठाणे कोपार्डे रस्त्याच्या कामाचे शुभारंभ पर्येचे आमदार दिव्या राणे हांणी केला। पावसाच्या दिसांनी रस्त्यार व्हड प्रमाणात उदक साचून राविल्ल्यान येरादारीची कोंडी जाताली। या संबंधी सरकाराक धाडिल्ल्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळ्ळ्या आनी वट्ट 65.5 लाख निधी मंजूर केल्या अशें आमदार दिव्या राणे हांणी सांगलें। जाल्यार कोपार्डे 70 बेगोबेग रवींद्र भवन उबारपाचें आसा। ह्या विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप जालां अशें रस्त्याच्या कामाची शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार दिव्या राणे सांगलें। ऑलमोस्ट 2 मीटर 1.5 मीटर रस्तो वयर येतलो आनी सारको एक लेवलाचेर जातलो। आनी म्हाका दिसता ह्या येता त्या पावसान जे बाकीचे आमचे रस्ते आसा मतदारसंघान त्याच भशेन होय रस्तो तसोच जातलो आनी जे कितें इतलीं वर्सां त्रास आमच्या लोकांक जाताले ते त्रास जावपाचे बंद जातले आनी जे कितें फुडें जावपाक जाय, विकास जावपाक जाय। सो असोच दृश्टीन अशेंच तुमच्या देवीच्या आशिर्वादान तुमच्या पाठिंब्यान म्हाका दिसता आमी बाबा आनी हांव घडोवन हाडपाक शकता आमच्या 70 गांवांचो विकास। हळूहळू करून आमी सगळीं एकत्र येवन आमी तुमचो पाठिंबो असले तर सगळें हें शक्य जाता। आनी हांव खूब आभार आसा आमचे मुख्यमंत्र्याचे आनी आमचे PWD मिनिस्टराचे, कितें तांचे तर पाठिंबो नाशिल्लो जाल्यार हो आज जे आमकां हो प्रोजेक्ट आमी आज पांयमोडणी केल्यात ते जावपा नाशिल्लें कित्याक तांचो सहकार्य नाशिल्लें जाल्यार। सो आय एम थँकफूल टू ऑनरेबल CM एंड ऑनरेबल PWD मिनिस्टर फॉर हेल्पिंग इन टेकिंग दीस फॉरवर्ड। आणि तुम्ही म्हणिल्ले हांव ऑलरेडी हें डिस्कशन जालां म्हजें आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरा कडेन, कित्याक म्हाका दिसलें की आमच्या 70 तालुकान एक रवींद्र भवन येवपाक जाय। कित्याक आमकां लागींच तशें सांखळे आसा, फोंड्या आसा, पण तालुका वायज एक तर रवींद्र भवन आयलेत कित्याक आमचे इतले टॅलेंटेड भुरगे आसा हांगा। सो हांवें ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन ही ऑलरेडी सांगलां तांकां ही मागणी। फाटलीं 5 ते 10 वर्सां शेतकार शेती वेवसायाकडल्यान पयस गेल्यान तांकां उदका स्रोत विभाग आनी शेतकी विभागाच्या माध्यमांतल्यान परत शेती वेवसाय करपाक आदार दितलो। तशेंच युवा पिळगेक शेती वेवसायांत आवड निर्माण करप गरजेचें हाचे मुखेल उद्देश घेवन ब्रेस्तारा सांग्यार उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान शेतकारां वांगडा बसका घेतली। या बसके वेळार शेती वेवसाया खातीर उदक सोडूंक नाशिल्ल्यान सुभाष शिरोडकरान कार्यकर्त्यांचेर फोग काडलो। या बसके वेळार सांगेचे आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी हेर कर्मचारी हाजीर आशिल्ले। WR डिपार्टमेंट जे आसा ही शेतकऱ्या खातीर आसा आनी त्यामुळे फाटल्या 5-10 वर्सां शेतकरी जे शेती पासून पयस गेल्ले आसा
ते WRT डिपार्टमेंट आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हे दोन्ही डिपार्टमेंटच्या माध्यमातल्या शेतकरी लोकांक हावसील दिवचो, आधार दिवचो आणि तांकां परत शेतीकडे हाडचें. दुसरें नवीन पिढी जी आसा ती नवीन पिढीतून सुद्दां भुरगे तरणाटे भुरगे जांकां उमेद आसा शेती करपा संबंदी आणि चड करून करोनाच्या पार्श्वभूमीचेर खुबशे शेतकरी लोक परत शेत रोवपाक विकास करपाक तयार आसा. नवीन भुरगेय बी शेती कडेन येवपाक तयार आसा. त्यामुळे हो मुख्य उद्देश दवरून आज ही सगळी फील्ड वर्कर्स आसा तांची मिटींग जाल्ली. तांकां जें कितें मार्क्सें दिवपाक जाय ते हांव आनी म्हजे मित्र बाब श्री सुभाष फळदेसाय हांणी दोगांनी दिल्ले आसा आनी मुखाल्ले 15 दिसांनी किंवा 20 दिसांनी परत आनी एक मिटींग जातली जेणे करून आढावो जो घेवपाक जे आसा पयलीं म्हणजे कितले नवीन शेतकरी आयले त्या त्या एरिये प्रमाणे त्या सगळ्यांक एरिया मार्क करून दिल्ले आसा. आयच्या हातूंत सांगें तालुक्यांत 5 लिडर्स ऑफ द फील्ड वर्कर्स अशे विचून काडिल्ले आसात आनी तांच्या खाला सादारणशे 5-5 सोसायटी दिल्ले आसा. त्यामुळे ते सोसायटी कडेन शेतकारी सोसायटी जे आसा तांकां कॉन्टेक्ट करतले, तांकां मोटिवेट करतले, तांकां जी कितें अडचण आसा ती अडचण पयस करपाक पळयतले आणि त्या माध्यमांतल्यान मागीर नवीन शेतकारी नवीन शेती करपा संबंदी येवचे अशे प्रकारची भावना. जर मुळावे सगळ्या शेतकऱ्याक एकठांय हाडपाचे, ताजे नंतर आपले फील्ड वर्करांक एकठांय हाडपाचे, सुपरवायझरांक एकठांय हाडपाचे, इंजिनियरांक एकठांय हाडपाचे आनी तांकां टार्गेट्स दिवपाचे. बरोबर आमकां एग्रीकल्चर ऑफिसराक आपयलो. म्हाका दिसता की ह्या 4-5 फावटी ह्या 2 म्हयन्या भितर मिनिस्टराच्यो भेटी हेच आमकां संभावीत करता की आमचे WRT मिनिस्टर सुभाष भाऊ शिरोडकर हे इतके सिरियस. ओव्हरब्रिज बांदपा खातीर दिवचलच्या पिराची कोंड वाठारांत तयार केल्लो सर्व्हिस रोड येरादारीक असुरक्षीत आसा अशी वाहन चालक आनी लोकांची कागाळ आसा. भिरांकूळ अपघात टाळपा खातीर सर्व्हिस रोडांचे फावो ती उपाय येवजण करची अशी मागणी लोक करतात. राज्य महामार्गा खाला दिवचलच्यान वचपी बायपासाचें काम सध्या झुजा पावड्यार सुरू आसा. ओव्हरब्रिज बांदपा खातीर सध्या पिराची कोंड वाठारांत दिवचलच्यान लाडफेच्या दिकेन वचपी रस्तो कापतात. ताका लागून थंय सर्व्हिस रोड केला. ह्या रोडा वयल्यान सध्या येरादारी सुरू आसा. काम जे चल्लां रस्त्याचें ते जर पळयत जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टरान किंवा जे कोण हे जे आसा अधिकारिणी तेंच्यांनी खरें म्हणचें पयलीं सायडीचो सर्वीस रोड करून दिवपाक जाय आसलो बऱ्या पैकी. आयज जो तेंच्यांनी सर्वीस रोड केला ती मोठ्यो मोठ्यो खडी बिडी तेजे आसा आनी त्यामुळे जाता कितें कोणूय जो रहदारी हो जो आसा गाडी 2 व्हिलर तो पडटा किंवा खडी उसळटा आणि ती ते कोणाचे तरी येवन टाण्ण करून फाटल्यान फुडें तोंडार बीन बसता अशे 2 प्रकार हांगा घडले. शिवाय एक कपल फाटल्या दिसांनी हांगा पडलें. त्यामुळे हांव मागता की त्या हे जे कोण टेंडर जे कोण कॉन्ट्रॅक्टरान घेतला तेणी तो पक्को व्यवस्थीत पयलो सर्वीस रोड करून दिवचे. दुसरें व्हडले व्हडले नेस्ले कंपनी असल्यामुळे व्हडले व्हडले कंटेनर येतात तांकां सहज तो कावो घेवपाक बीन येना. सो कलंडून तो परत त्या दरीन कसो पडपाची शक्यता आसा. शिवाय आनी एक गोश्ट फाटल्या दिसांनी घडली की एक कपल येता येता मदीं तसो जे खडये निसरलें आनी ती पडली, माल लागलो. त्यामुळे असे प्रकार घडपाचे आसा. हे बारीकशे प्रकार पण मोठे जर प्रकार घडले जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसतलो. आज आमी हांगा पिराच्या कोणीचेर आसा. बायपास रोड जो चालू आहा त्या रस्त्याचें काम चला थंयसान येयल्लेलें आसा. हांगा अशें प्रॉब्लेम जाल्लो हांगा भरपूर हांगा प्रॉब्लेम सुद्दां क्रिएट जाल्लो आसा. आमी तांचे कडेन एक मिटींग घेतलेली कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन रोडसा कडेन सांगलेलें कितें आमकां पयलीं कावन्सिलाक विश्वासान घ्या, लोकांक विश्वासान घ्या आनी मागीर काम चालू करा म्हणून. पूण अशें हेज्यानी तशें कांयच करूंक ना. तेंचें काम बरें विकत पातळी चलता. म्हणजे कितें जाल्लेलें आसा आनी बायपासाचो जो सर्वीस रोड दी म्हणून तो तांच्यांनी सर्वीस रोड दिल्लो आसा. थंयच्यान जे तांकां पाणी मार हे मार जाल्यार ते करता ते हेज्यान आमी सांगलेलें कितें कुशीक सायडींतल्यान बॅरिकेड घालचें म्हणून जेणे करून थंय धोका आसा किंवा रातच्यो ज्यो गाडी आसा दिसाच्यो गाडी 2 व्हिलर 4 व्हिलर ते तेवटेन पडों शकता. ते बॅरिकेड तुमचे घातलेले ना. आमी तांचे कडेन मागना डिपार्टमेंटा कडेन तांचे बॅरिकेड घालच्यो. कोयराचो प्रश्न केन्ना सोंपचो ना. मात सगळ्यांनी जर कोयराच्या डब्यांनी कोयर उडोवन सक्तीचें केलें जाल्यार हो प्रश्न सुटावो जावपाक मजत जातली अशें मांद्रेचो आमदार जेतारुलकार हांणी म्हणलें. बिरेसरा मांद्रे पंचायती वतीन कोयराच्या गाडयांचे तशेंच कोयराच्या डब्यांचे उद्घाटना वेळार तो उलयतालो. ह्या वेळार सरपंच अमित सावंत तशेंच हेर पंचायत वांगडी हाजीर आशिल्ले.
पोरणे गोंय बेकायदेशीर बांदकाम प्रकरणात रिप्लाय फायल करपाक केंद्रान वेळ मागून घेतला आनी कोर्टांत तांकां 10 जानेवारी मेरेन वेळ दिला अशी माहिती आदवोगाद साहिल सरदेसाय हांणी दिली. ह्या प्रकरणात सेव्ह ओल्ड गोवा ॲक्शन कमिटी ह्या बिगर सरकारी संघटनेक हस्तक्षेप करपाची परवानगी दिल्ल्याचें कळटा. ह्या विशींची सुनावणी 10 जानेवारी मेरेन फुडें धुकल्ल्या. Constructionaचे matters. So the Union of India has sought time to file their reply, and the court has granted time till 10 January for them to file reply in the matter on or before that day. And the intervention application of Save Goa Old Goa Foundation has also been allowed. And Mr. Agnello Barreto has been directed to assist Save Goa Old Goa Foundation. So we will do that in that aspect. This is the proceedings that have taken place today. Next hearing is after 10 January. It's not listed. Once it is listed, it will come to you. वास्को एमपीटीच्या गेटीचेर वादग्रस्त परिस्थिती निर्माण जाल्या. कोळशाची येरादारी जावची न्हय ताका लागून समाज वावुरपी शंकर पोळजी आनी थळाव्या लोकांनी एकठांय जावन एमपीटीची गेट बंद केल्या. कोळशाची येरादारी वास्को शारांतल्यान जावपाक दिवचे ना तशें समाज वावुरपी शंकर पोळजी हांणी सांगलें. सुवेवस्था हातांतल्यान भायर गेल्ल्यान वास्को पुलिसांनी घडणूक थळार धांव मारली. आता त्यांचे ते लोकल लिडर्स आहात त्यांचे ट्रान्सपोर्ट आहात बॉक्सायड आणि कोल पोल्युशन जाता म्हणटा सो आता हे आम्ही MLA की तांचे कन्सर्न MLA आम्ही इन्फॉर्म करतले की तांचे कितें मॅटर आसा तांकां कन्सर्न हेका तुमी पुटअप करा म्हणून. आता ते म्हणटा की आमकां पोल्युशन जाता सगळ्यांक डिस्टर्ब जाता आनी रोड आसा तो दुसऱ्या रोडाचेर व्हरा अल्टरनेट रोड सिटीच्या रोडार हाडनाका. सो आमी हे MLA घेवन मागीर RTO बी आमचे ऑफिशियल्स आसा सगळ्यांक दोन्ही MLA घेवन आमी डिसायड करतले फुडच्यार तेंचो ट्रान्सपोर्टेशन कसो मूव करपाचो कित्याक लोकांक इनकन्विनियन्स नाका आनी आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसा केल्लो तो यूज करपाचो. सो लेट्स सी तांकां म्हणटा कोण लॉ एंड ऑर्डर हातीन कोण घेवचो ना. तुमी कितें प्रोटेस्ट करता तुमचें कितें आसा तुमी करा बट अननेसेसरी म्हाका हांगा जर दुसरो ट्रान्सपोर्टाक कोणाक आडोवपाचें हांगा तांकां आमी एक वॉर्निंग दिला आनी कितें समज भानगडी करता जाल्यार आमी लिगल एक्शन घेतले. कोल पोल्युशन आणि बॉक्सायड पोल्युशन बॉक्सायडाची आता बोट लागलेली आहा आणि केप सायज वेसल घेऊन येयल्या ते आता. आम्ही याच्या पयलीं खूब फावटी बोवाळ केल्लो इवन हांगासर पब्लीक हियरिंग सुद्दां जाल्लेले आनी इल्लिगल ड्रेजिंगाचेर इशू उलयताले लोक खूब सारके. ते इल्लिगल ड्रेजिंग कित्याक करताले न्हू ते आयज कळोन चुकले की हे केप वेसल्स हाडपाक कळ्ळें तुका 1 लाख टन 2 लाख टन 3 लाख टन. सो आयज सरकार जे आहा न्हू हे आपली मनमानी करपाक उठले आणि आयज जे आमी हांगा येयल्यात न्हू आयज आमच्या वास्को सिटींतल्यान तेंच्यांनी परत ट्रान्सपोर्टेशन चालू केलां कोळशाचें. कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन सारकें डेंजरस ट्रान्सपोर्टेशन कितें आयज तुमी हांव उलयतना तुमी पळयलें आसतलें की कोल स्पिलेज कशी रस्त्याचेर पडटा. हांवें एवरी डे दाखयलें कोल स्पिलेज खंय रस्त्यार पडटा आनी तेजो पावडर जावन आमी ब्रीथ करता म्हणून हांवें प्रोटेस्ट सुद्दां केलो तेचेर आनी हांवें तांकां रिक्वेस्ट सुद्दां केली ट्रान्सपोर्टर आहा तांकां की तुमी जे गाडये सोडटात न्हू ते मागीर गाडये वतकूच ती स्पिलेज पडटा ती सारन मारा आनी क्लीन करा म्हणून. पूण हांकां कोण दखल घेवंक सोदिना. ट्रान्सपोर्टरांची भाशा कितें कोणाक पोल्युशन जाता ते आमी पळयतले कितें तुमकां जाय तें करा म्हणून. आनी अशें आयकोंक येता की शंकर पोळजीच्या नांवाचेरूय भितर हे ट्रान्सपोर्टर सांगतात तांकां अदानीक बीन की आमी हे प्रोटेस्टर आहात न्हू एजिटेट करतात फॉर एक्झाम्पल शंकर पोळजी जावं बालन जावं हांकां आमी हँडल करता म्हणून. आतां कोणाक हँडल करता तो पळोवया न्हू. आयज आमी हो ट्रान्सपोर्टेशन बंद करपाचो ठरयला हांगासर. म्हापशेचे पेडे जंक्शन मरणाचो सापळो जावन रावला. गाडयो खंयच्यान येतात खंय वतात कोणाचोच कोणा कडेन ताळमेळ ना. सर्वीस रस्त्यांचें कामूय अर्दकुटें आसा. सायन बोर्ड नाशिल्ल्यान लोकूय कासाबूस जातात. सिग्नल यंत्रणा ना. येरादारी पुलीसय नेमान नासतात. देखून थळाव्या लोकांक रस्तो हुबताना खूबच त्रास जाता. हांगासर क्रॉस करपाक हेवटेन वयता आसतना बसी त्या सायडींच्यान वयता आनी येता आसतना बसी मागीर आमकां तेवटेन हाडबीट हागच्यान वयचें पडटा. सो हांगासर आमकां डिफिकल्ट जाता क्रॉस करपाक बीन. हायवेच्यान बसी कांयच ना डायरेक्ट थंय नाल्यार आमकां करसवाड्या चलत हांगासरल्यान वयचें पडटा ह्या सायडींच्यान हाय स्ट्रेट रोडांच्यान. हांव डॉक्टर स्वाती दिवकर म्हापशाचेच. हांगासर हो मेन हायवे आसा
हे बरें काम आसा केलां ते म्हणजे गाडयो बी वयता पण थोडे जे हांगासरले जे लोकल रेसिडेंट आसात तांकां मातशी डिफिकल्टी जाता त्या सायडींतले लोक ह्या वाटेन येवपाक तांकां खूबच प्रॉब्लेम जाता गाडयो भरधाव अशे धांवतात क्रॉसींग करपाचें म्हणजे इट्स व्हेरी डिफिकल्ट जाणटी म्हणा ऑर भुरगीं म्हणा स्कूल चिल्ड्रन तांकां इम्पॉसिबल आसा त्या वाटेसून ह्या वाटेक येवपाक सो हांगा काय कितें तरी एक प्रॉपर सोय करपाची जेणे करून तांकांय कन्विनियंट जातले हीच आमची एक मागणी आसा यापुढे टॅक्सीकारांची दादागिरी कशीच खपोवन घेवचे नात पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन शिटकावणी दिल्या पर्यटकां खातीर एमपेटीत कावंटर सुरू करतले तो चालू उरतलो अशें ताचें म्हणणें एपाचेर आदारीत टॅक्सी सेवेक विरोध करपी टॅक्सीकार आपूण सारके आसात अशें सांगतात जाल्यार काल वास्को जाल्ले घडणुके विशीं तांणी स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें रोहनाचें म्हणणें काल वास्को जो इन्सिडेंट जालो वो एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल टॅक्सीवाले एक वाटेन जेन्ना एग्रिगेटर हाडटा म्हणटा आमी सारके आसा जाल्यार काल वास्को कितें जालें ह्याच टॅक्सीवाल्यांनी सांगपाची गरज आसा इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल दॅट समबडी वील प्ले विथ द टुरिझम ऑफ गोवा as I lay my apologies to the people who suffered I share my regrets that these people who have acted will not be spared if they do it again ह्या फाटी आमी पुलिसे कडेन उलोवन वी हॅव एन्श्योर्ड कोणे थापट मारला कितें मारला सीएमान क्लियर डायरेक्शन दिल्या एक्शन घे म्हणून आनी असले समज गजाल्यो जातल्यो जाल्यार दिस इज नॉट एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल एज फार एज एमपीटी इज कन्सर्न वी आर गोईंग अहेड विथ अ काउंटर देर क्यू सिस्टम विल बी पुट अप ओवर देर जो टुरिस्ट येतलो त्या टुरिस्टाक कितें एक्सपिरियन्स जाय इन टर्म्स ऑफ ते प्री बुक करतात हांगा येवन बुकींग करनात ते थंय टूर करता तेन्ना प्री बुक करता सो तांणी समज बाय कार घेतला काय बाय ऑप्शन बाय बस घेतल्या इट इज अ प्रोरोगेटिव्ह ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टुरिस्ट टू डिसाइड एट द सेम टाइम आय अपील टू माय पीपल ऑफ गोवा हू आर इन टुरिझम एक्टिविटीज टू गेट युअर ट्रेड राईट आमी इज ऑफ डुईंग बिझनेसान सगळे सादेपणान केल्ले आसा रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस सादो केल्लो आसा पूण एट द सेम टाइम आमी रेड मारपाकूय सुरू केल्ली आसा की येता त्या दिसांनी वी विल कम विथ अ रिड्रेसल सिस्टम अ कॉल सेंटर विथ हाउ मेनी लँग्वेजेस initially 3 languages call center with initial 3 languages going up to 5 multilingual languages will be coming in a tourist will be able to lay out information or get his grievance there and ensure that we are able to coordinate his issues so as we start creating better experiences we also call up to the media and press to help us and support us by giving the right messages to the people that we need to welcome them to Goa. मुळाव्या शाळेतले शिक्षक आणि एलडीसी मिळून 212 पदा खातीर 12,842 अर्ज आयल्या शिक्षकांच्या पदा खातीर शेनवारा जाल्यार एलडीसीच्या पदा खातीर आयतारा परीक्षा जातली शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेंद्र झिंगडे हांणी ही माहिती दिल्या शिक्षण खात्यान कायमस्वरूपी पदांची भरती जावपाची आसा मुळाव्या शाळेंतल्या शिक्षकांची 142 पदां जाल्यार एलडीसीची 70 पदां भरपाची आसात शिक्षकांच्या पदा खातीर 2,083 अर्ज आयल्यात त्या भायर एलडीसीच्या पदा खातीर 10,769 अर्ज आयल्यात शिक्षकांच्या पदा खातीर शेनवारा 17 तारखेक 2:30 ते 5:30 या वेळार परीक्षा जातली एलडीसीच्या पदा खातीर आयतारा 18 तारखेक परीक्षा जातली परीक्षे खातीर कुजिरा आनी ताळगांव ही 2 केंद्रां आसात 2 सेंटरांनी ही एग्जाम जातली 2:30 ते 5:30 कुजिरा 3 इस्टॉला आसतली आणि तालिगांव सेंट मायकल्स हायस्कूल आसा थंय जातले रिक्रुटमेंट टेस्ट टोटल 2,073 कॅन्डिडेट्स एपियर जातात सो लोवर डिव्हिजन क्लार्क ह्या पोस्टा खातीर आमचे कडेन 70 पोस्ट आसा आनी 10,769 एप्लिकंट आसा इतले कॅन्डिडेट आसतले आनी ते 29 सेंटराचेर तांची टेस्ट जातली रिक्रुटमेंट टेस्ट 18 तारखेक हे जस्ट तुमकां इन्फॉर्मेशना खातीर सांगता पूण मेन रिजन प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हणल्यार 17 डिसेंबराक तांची 2:30 ते 5:30 आमची टेस्ट जातली प्रायमरी टिचराच्या पोस्टाचें नांव गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल टिचर
गोंय हें एक पर्यटन राज्य आनी हालींच उच्च न्यायालयांत राती 10 उपरांत चलपी म्युझिकाचेर काडिल्लो आदेश हो स्टेक होल्डर्स आनी राज्या खातीर एक आडखळ आसा अशें मत आदलो मंत्री चर्चेर आलेमांवान उक्तायलें. गोंयची संस्कृताय हें राज्या परस सामकी वेगळी आसा. हांगसर नृत्य तशेंच स्टेज शो म्हळ्यार आमच्या संस्कृतायेचो मुखेल घटक अशें चर्चिल म्हणटा. देखून ह्या सगळ्यांचो परिणाम खेळ तियात्राचेर जावं येता अशें म्हणीत चर्चिलान खंत उक्तायली. तशेंच मायनींग बंद जाल्या उपरांत गोंया खातीर पर्यटनांतल्यानूच चडशी येणावळ येता. देखून आपणे मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या विशीं उलोवन विधानसभेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेर खास विधेयक हाडपाची मागणी केल्ल्याचें चर्चिलान ह्या वेळार सांगलें. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विशीं खेळ तियात्रांनी रवींद्र भवन मडगांव हे विशीं निवेदन दिल्या उपरांत चर्चेत उलयतालो. ऑर्डर पडिल्ल्या सुप्रीम कोर्टाची त्या दिसाक सावन म्हाका दिसता गोंया चीफ मिनिस्टर आनी सगळे मिनिस्टर आनी सगळे गोंयचे जे पळय हांबे आहा ते सगळे अपसेट जाल्ले आहा. चीफ मिनिस्टराचेर चड बरो आहा कारण गोंया पळय म्हणटा आमचो कल्चर डिफरंट देन एनी स्टेट. खंयची स्टेट गेले जाल्यार आमचो कल्चर दुसरो कित्याक आमगेले हिंगा पुर्तुगेजान 450 वर्सां रूल केला. आमगेलो कल्चरा लागतलो आनी कल्चराचे खूंय ना आनी गोंयची सगळी संवस्काय आनी खंयचो गांवूय ना. ताका लागून आज संवसार आमगे हिंग येता. ताका लागून ट्युरिजमाचेर आज आमी सरकार आज कितें जियेता कित्याक मायनिंगाचो जें बंद जालां ट्युरिजमाचेर कितें इन्कम येतालो. आज म्हगेलो रिक्वेस्ट आनी हांवें चीफ मिनिस्टराक वचून मेळ्ळां सांगलां की तूं केतेंय पूण एफोर्ट कर पार्लमेंटांत एक अमेंडमेंट हाडपाक ट्राय कर. तांकां सांग की आमचें गोंया जे ट्युरिजम इस्टेट जावं नाटकां जावं जागोर जावं खेळ जावं तियात्र जावं काजारां जावं हे सगल्यो वस्तू आमगेल्या बारांच्या सकलाक जायना. आनी हें तरी जायना जाल्यार आमगेलो गोंयचो लोक सारको चड येता दुयेंत पडलो सारको आनी दुयेंस नाचो दुयेंत पडलो. कित्याक सगळ्यांगेले जोण्याकल्या पोटाचेरी हो पांय येतलो आनी जोण्याकल्या पोट जे पोताले ते आज सारके आनी त्रास जातले. ताका लागून सीएमूय हुस्क्यान आहा. सीएमाकूय खूब प्रेशर आहा. ताका लागून हांवें ताका सांगलां आनी म्हाका दिसता आज एनवायरमेंट मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केला की रिलॅक्सेशन दिवपाक. तर रिलॅक्सेशन कितले खुंयचे जे दितले कितें दितले ते आतां पळया. 2-3 दिसांनी सीएमागेलो स्टेटमेंट येतलो कितें जाल्यार. सो हांवूय आमकां ताका सांगता आतां ते सगळे भाव आमगेले हेड कोताय ते येयले. सो हांव मागिल्लें म्हळ्यार तुमी वचोन एक बरें ताका लेटर दिया आनी म्हाका दिसता हें आमगेले सगळ्या साहेब आसपुसान दामबा बाजूसान आमगेले हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले म्हाका दिसता. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.